Register today for Stellar Talent Search exam and get a chance to get 100% scholarship and cash awards for class 7 to 12. Admissions are open for repeaters medical for NEET 2023. पूर्ण चतुर्थी बाजार गोय सरकारान सुरवात केल्लो हो नवो इनिशिएटिव्स आमी पळयता की मोदीजीच्या विजनाच्या सकयल आत्मनिर्भर भारत जावचो आनी स्वयंपूर्ण गोय जावचो स्वयंपूर्ण 2.0 हाच्या अंतर्गत गोय सरकारान वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स घेतल्या आणि त्या निमित्तान आज आमी चवथीच्या निमित्तान स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजार जवळपास गोंयांत एक 12 तालुक्यांनी मेळून 22च्या पेक्षा चड जाग्यार आयच्यान स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजार सुरवात जाता। आता घरातल्या बायलांचे जशें चितूंक गेले जाल्यार मातसो लेट जालो ह्या बाजाराक, म्हणजे थोड्या आता घरातल्यान कोणी एकटीच आसली घरान करपी जाल्यार तिका हेय पोवचे पडटले घरातले पोवचे पडटले, सो तिका मातशें ते वायंड अप करपाक हे जाता, स्ट्रगल करचो पडटा मातसो। आणि माझ्या हितून जाल्यार मातशें एक 5 दीस पयलीं जावंक जाय आसलें, एंडूय मातशें 5 दीस पयलीं जावपाक जाय आसलें। आम्ही इकडे स्वयंपूर्ण गोवा ह्याला आम्ही सपोर्ट करतो आणि सीएमच्या माध्यमाने आणि स्वयंपूर्ण मित्र जे आहेत त्यांच्या माध्यमाने आज हा बाजार इकडे इनॉग्रेट झाला आहे। हांव घरान चकरी करता, लाडू करता, नेवरे करता, ते लोकांनी पळोवपाक येवपाचे आनी आमकां गिरायकूय घालपाची। गोंयकारांचे मार्केट आसा आणि गोंयकारांनी त्या मार्केटाचो फायदो घेवपाक जाय। आता अजून एक विचार थोडसो विचार तुमच्या सगळ्या मित्रांनो सोडटात असो मांडटात असो, आम्ही शिरोड्या मतदारसंघात 30,000 लोक आसा आणि 5,000 भुरगे आसा, किती जाले 35,000 लोक जाले। 35,000 लोकांनी जर थारायले आमगेली जी कितें मागणी आसा, आमची जी कितें घरांतली गरज आसा ती गरज आमच्या लोकां भितर आमी पयलीं घेतले। ती मागीर भाजी आसूये, कडधान्य आसूये, कपडा आसूये, हे सगळ्यो वस्तू आमी पयलीं थारावंक जाय, म्हणजे आमच्या मनात पयलीं प्रायोरिटी आसपाक जाय। हांगा गांवांत मेळटा आसतना हांव भायर वचून घेवची ना, हांव फोंड्या वचून खरेदी करची ना, हांव मडगांव वचून खरेदी करची ना, हांव तुगेले पणजे वचून खरेदी करची ना। हे तत्व घेवन जर आमी वावुरली जर जाय वर्सभर जाल्यार म्हाका दिसता की अशा प्रकारचे बाजार जे आसा पळय हे आमकां वर्सभर लागू शकता आणि ते बाजार वर्सभर चलू शकता। बंद मडकांत बारीक बारीक जे घटक आसा, बारीक लोक जे गरीब लोक बाजाराक वतात तांणी ह्या बाजाराचो फायदो घेवचो। इतलेंच न्हय, जर आतां सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांणी म्हाका विचारलें की हांगा आमी टेबल घालूंक शकता काय, हांगा कोणीय टेबल घालून बसूंक शकता, हें लक्षांत दवरा। फक्त स्फूर्ती जाय, निश्चय जाय, आणि त्या निश्चयान जर तुम्ही हांगा आयले आसत जाल्यार चतुर्थी बाजार सक्सेसफूल जातलो। आणि तो निश्चय दवरून म्हाका दिसता सगळ्यांनी एकत्रीत जावन ह्या बाजार कसो चलू शकता हें आमी दाखोवन दिवया। आणि ह्या खातीरूच तुमचे कडेन मागता सगळ्या मडकय मतदारसंघातल्या 6 पंचायती कडेन की तांणी आपलो बाजार स्वयंपूर्ण बाजार, गोंयच्या लोकांचो बाजार, मडकयकारांचो बाजार अशें धरून काम करून आपूण जें कितें पिकयता, आपूण जें कितें करता तें हाडून हांगा दवरून लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करचो। आत्मनिर्भर भारत हे मोदीचें विजन आसलेलें, तसोच आतां संपूर्ण गोंय चतुर्थी बाजार हो आमचो सीएमाचो एक विजन, ते गणसाचे जे कितें सामान ते होम मेड आसता ते सामान आमी हिंगा मेळटले संपूर्ण चतुर्थी बाजारान। I thank CM Dr. Pramod Sawant who has taken this initiative to organize this Ganesh Chauvat Bazaar. It is a very good opportunity for our locals and Mahila Mandals who can show their whatever they have brought traditional items for Ganesh Chaturthi which are sometimes not available in the market. I once again thank our Dr. Pramod Sawant for this initiative. स्वयंपूर्ण चवथ बाजार हो आज कुडचड्याचे आमचो इनोग्रेशन जाल्लो आसा आनी तो एक बरो कॉन्सेप्ट गव्हर्मेंटाचो आमचो, त्या खातीर हांव आमचो सीएम प्रमोद सावंत आनी तशेंच आमचे कुडचड्याचे आमदार श्री निलेश बाब काब्राल यांचोय आभारी आसा की एक कडेन सगळो बाजार जो चवथीचो आसता तो एक कडेन हाडपाचो हो कॉन्सेप्ट हो खूब बरो आसा। आनी येणाऱ्या काळाक आमची टायमाक 31 तारीख म्हणल्यार 31 तारखेक चवथ आसा तेन्ना म्हणल्यार
लोक हेजो भरपूर फायदो करून घेतले